शिक्षण माध्यम विधेयक ह्या अधिवेशनात तरी येवपाचें ना. माध्यम विधेयकाचेर सिलेक्ट कमिटीची बसका जाली. बसकेत विधेयकातल्या कांय गजालींचेर चर्चा जाली आनी समितीन ह्या विशयाचेर खोलायेन माहिती मागयल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा माहिती मेळ्ळ्या उपरांत बसका जातली. अधिवेशन सोंपमेरेन तरी माहिती मेळप कठीण. सध्या विधेयक हुमकळींतल्यान जमा. अजून एडिशनल काही इन्फॉर्मेशन त्यामुळे डिफर केले आणि एकदा बसतले आणि एकदा केन्ना म्हणजे सेशन चालू असतना ना आता त्या सेशना उपरांत पण ह्या सेशनाक बिल येवपा ना तर फुडें आहा न्ही सेशन आता कसलो मागला एडिशनल 2-3 प्रकारचे मागले. आमचे मेंबर्स कसले कोणी कोणी मागला सगळे शाणे भागात असतात. सिलेक्ट कमिटीक काय त्रुटी मेळिल्ल्यान समितीन खंय सगळ्या शाळांची खोलायेन माहिती मागल्या. मंत्रिमंडळाचो निर्णय आणि विधेयकात काय फरक आसात ताचोय अभ्यास करपाक जाय. केंद्रीय शिक्षण धोरण लागू जाय मेरेन वाट पळोव येता. इंग्लीश मुळाव्या शाळांचे अनुदानय बंद केल्ले ना म्हूण आंदोलनाची गरज ना अशें काब्राल म्हणटा. जरी तर ते गव्हर्मेंटान जर ग्रांट बंद केले न्ही ते मिनिमम 800 रुपया पर मंथ दिवपा पडटले. पण गव्हर्मेंटान काय बंद करूना न्ही सद्याक. सो प्रश्न फोर्साक खंय आमी डिसेबल केला. आमी प्रयत्न करता की आतां सगल्यो गोश्टी आमकां जाय तशें जायना. आमी कितें देव काय न्ही. थोड्यो गोश्टी स्टडी करून तेजें कितें आसा बील हावजान घातलें आनी परतून जर ते सारकें जर मारूंक ना आनी सारकें परतून प्रॉब्लम जावपाक लागले जाल्यार परतून मागीर बॉम्ब मारतले. सो दॅट इज वाय वी हॅव टू पुट ऑल प्रोज अँड कॉन्स. आता ते म्हणटले इतलो टायम काय लागता ते लागता न्ही. देर आर सम थिंग्स वेअर देर आर प्रॉब्लम्स वी हॅव टू सॉर्ट आउट. एके वटेन भारतीय भाषा सुरक्षा मंच, दुसरे वटेन फोर्स. 4 वर्सां जाली तरी सरकार माध्यम भाशेचेर अभ्यासच करीत आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. वेंचणुकेच्या 4 म्हयन्यां पयलीं मगो बीजेपीची बसका जातली. थंय युतीचेर निर्णय जातलो म्हूण मगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयला. सरकाराक 4 वर्सां जालीं. बीजेपीन वचनपुर्ती पुस्तिका लोकांक वाटली मात तातूंत मगोक सुवात ना. ताचेर विचारल्यार दीपक म्हणटा मिडियान मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार चड बरें. मगोचे कांय जाण हालीं युती आड उलयतात. विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा तांकां कोणें बांदून दवरिल्लें ना. विधानसभा वेंचणुकेक सादारण वर्स उरला. मात मगो बीजेपीची युती फुडें उरतलीच म्हण दोनूय कडल्यान कोणूच स्पश्ट सांगिना. आमदार फुडाऱ्यांची दुसपूस नित्याची जाल्या. एमजे आणि बीजेपी मध्ये सगळी हवा घरात 4 भाव रावले सुद्धा त्यांच्या मदीं झगडे असता पण घर तुटना. सांबाळपा जाय तशें आमी हे युतीचें सरकार सांबाळूंक जाय. युती बाबतीचो निर्णय हांवें सांगला 4 म्हयने पयलीं निवडणुकी आसतना आमचो निर्णय जातलो. आमच्यो बैठको भाजपा बरोबर जावपाच्यो आसा. तातूंतल्यान कितें पळय कन्क्लुजन मेळटा त्याचेर आमी फुडें वतले. भूमिका काढल्या आता ती भाजपाचे 4 वर्सां म्हणटात. ऍक्च्युली एमजी आणि भाजप हे संयुक्त सरकार असतात. फक्त भाजपाचे स्पेशल अशें कितें करता म्हाका कळना. म्हणजे एका डावलता सिद्ध जाता न्हू. हो प्रश्न तुवें म्हाका विचारपा सोडून जेन्ना मुख्यमंत्री किंवा त्यांचे मंत्री हांगा येता तांकां विचारिल्लो बरो. तो त्यांचो प्रश्न न्ही. तांकां त्यांचे कोणी आयले न्ही फाल्यां मुख्यमंत्री किंवा तुमच्या फंक्शनाक येवपाक तेन्ना तांकां विचारा अशें कित्याक काय म्हणून सरळ उत्तर तुमकां मेळटलें. मगोचे कांय फुडारी युती आड उलयतात. ताचेर मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा मगोच्या आमदारांक कोणें बांदून दवरिल्ले ना. ते तांकां जाय थंय वचूंक मेकळे. डू यू फील आय हॅव लॉक्ड देम? आय हॅव पुट अ लॉक and I have kept the keys in my pocket. But this is democracy. Anybody can leave us at any time. Why should they wait for election alone? They could do it right now. I will not do a minute thing to disturb the coalition. आमचो अलायन्स आसा तसो फुडें आसचो असो म्हाका दिसता. आतां काही जाण बडबडीत आसतात. जे बडबडटात ताणें आपल्या लिडरांक सांगचें की हे नाका म्हणून अलायन्स. ते कितले जाण वाट पळयत बाबडे आसात. तांकांय दिसता म्हजे दोगांचो चान्स गेलो म्हणून. विचार करचे हांवें कोणाक बांदून घातलेले ना. हांवें दावे घातलेले ना. हांवें लॉक केल्ले ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांद्रे कॉलेजीच्या अनुदानाच्या मुद्द्यावयल्यान कॉलेजीच्या विकास परिशदेचो चेअरमॅन आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप पणजे आझाद मैदानार उपासाक बसला. मांद्रे कॉलेजीक अनुदान दिना म्हूण ताणें सरकाराचो निशेध केलो. ते शिवाय सरकाराची एनओसी मेळ्ळ्या उपरांतच गोंय विद्यापीठाची मान्यताय दिवपाचें विद्यापीठाचे शिक्षणीक मंडळान थारायला. ताका लागून कॉलेज सरकाराचेर बेजार. खलप 4 दीस उपासाक बसतलो. मांद्रे कॉलेजची मान्यता अप्रुव्हल आणि ग्रँट्स ही दोन्ही लक्ष्मीकांत पार्सेकरान त्याच्या सरकारान बंद केल्यात. ताचो निशेध करपाक आमी हांगा धरणे घेवन धरून बसलेले आसा. 2012 साला पासून आमचे कॉलेज चालू आसा. मनोहर पर्रीकरान परवानगी दिली
दुसऱ्या वर्सात दिल्ली परवानगी गरज नासतना कारण नासतना काढून घेतली. आम्ही चौकशी केल्या उपरांत आमकां थंय अशें कळ्ळें की गव्हर्मेंट कॉलेज जे विरनौडा आसा थंयच्यान आमचें कॉलेज 7 किलोमिटर पेक्षा कमी आसा अशें रेकॉर्डाक बरयलां. 23 किलोमिटर आमचें अंतर आसा. पर्रीकारान ती चूक मान्य केली परंतु चूक दुरुस्त केली ना आणि आता हो आमकां सांगता कॉलेज बंद कर. लक्ष्मीकांत पार्सेकर सांगता कॉलेज बंद कर. आमचे कडेन गरीब भुरगे शिकतात, अदर बॅकवर्ड क्लासचे भुरगे शिकतात, मागासवर्गीय शिकतात, शेड्यूल कास्टचे भुरगे शिकतात आणि विशेष म्हणजे आमचे कडेन अर्द्या परस चड चलयो शिकतात. आमच्या कॉलेजान आमी राजकारण करिनात. आमच्या कॉलेजान RSSचे लोक आसात, मॅनेजमेंट कमिटीचेर भाजपचे आसात, काँग्रेसचे आसात, सगळ्या पक्षांचे आसात आणि सगळ्यांक घेवन आमी बरोबर फुडें सरतात. पणजे महापालिकेचो महापौर म्हणून सुरेंद्र फुर्ताद बिनविरोध वेंचून आयलो. उपमहापौर म्हणून लता पारेखूय बिनविरोध आयल्या. दोनूय पोस्टां खातीर अर्ज घालपाक सोमार मेरेन प्राज आशिल्लो. सांजे मेरेन बीजेपीच्या एकल्याय उमेदवाराचो अर्ज येवंक नाशिल्ल्यान बाबुशाच्या पॅनलांतली सुरेंद्र आनी लता बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्यात जमा. एक मेयराच्या नॉमिनेशना खातीर एक सुरेंद्र फुर्तादो आनी डेप्युटी मेयराक मिसीस लता पारेख. सांजचो 4 मेरेन टायम आशिल्लो. ह्या दोगांनी सकाळींच फॉर्मां भरल्या आनी आतां 4 मेरेन आनी कांय फॉर्मां कोणाची येवंक ना. My deputy mayor and myself, we have just filed our nomination papers before the deputy commissioner, Mr. Sudhir Kerkar. Scrutinized the form and is given the receipt. Now the election is tomorrow at 10:30 for the posts of mayor and deputy mayor. So far only we both have on behalf of the Babush Musarat panel. घेऊया एक विराम.